शेतकारांक जमनीचो अभ्यास करून पीक काढले जाल्यार शेतकारांक फायदो जावंक शकता। शेतकारांची कष्ट करपाची तयारी जाय। काणकोण, केपें, सांगे सारकेल्या वाठारांतल्या लोकांची शेतांनी काम करपाची तयारी बऱ्या प्रमाणात दिसता म्हूण शेतकी मंत्री रमेश तवडकार उलयलो। गांवडोंगरे निकतोच शेतकरी मेळावो जालो। लोकांनी शेतां पडीक दवरची न्ही। शेतांचेरूय शेतकार पयशेकार जावंक शकता म्हूण हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे संचालकान उलो मारलो। की आज जर कष्ट करपाची, काम करपाची मानसिकता आशिल्ले जर लोक खंय आसा जर जाय जाल्यार काणकोण आसा, केपें आसा, सांगे आसा। जर अशें जर काम करण्याच्या मानसिकते आसा जर जाय जर ताची सरकाराची जोड, सरकाराच्या योजनाची जोड जर तांकां लावन दिली जाल्यार हांगा चमत्कार जावपाक शकता तें म्हाकाय दिसतालें। आनी हे थोडे भाव तुम्ही प्रूव करता केले आसा। आमकां हांगाच रावपाचें ना, आमकां फुडें वचपाचें आसा। एक लॉजिक समजून घेवन जर खंयच्या म्हयन्याक खंयच्यो पीक येता ती जमीन कशी वापरची असो जर पूर्णपणे अभ्यास केलो जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता हे मॅजीक ताजेर व्हडलें मॅजीक जावपाक व्हडलें कठीण ना। 15,000 किंवा 20,000च्या पेक्षा इन्कम ताजे म्हयन्याची वाडूंक शकता काय कितें। शेतकारांच्या मेळाव्यान काणकोणचे 200 शेतकार आशिल्ले। लोकांनी शेतां पडींग दवरची न्ही, शेतांचेर शेतकार पयशेकार जावंक शकता म्हूण हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचो संचालक उलयलो। जे शेती रोयला तुमचे जमीन ते देवान दिल्ले आसा ती पाडन दवरून आसतना कितें तरी उत्पन्न काडल्यार तुम्ही श्रीमंत जावपाक शकता। टेक्नॉलॉजी म्हणून तुम्ही वापरली प्रत्येक शेतकाराक काणकोणचे उत्पन्न येते वर्सा भाताचे डबल जावपाक शकता। आज पासून आमकां केन्नाच पावस कमी अशें जावन आमची पिकां सारखे ड्राउट म्हणजे सुकून गेल्ली दिसना। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। वास्को रस्त्या कुशीकच्या झाडांक रोटो लागिल्ल्यान येरादारी आनी यो वच करतल्या लोकांच्या जिवाक भंय उप्रासला। झाडांच्या परिस्थितीची रानां खातें आनी बाकीच्या संबंधीत खात्यांनी पळोवणी करून रिपोर्ट केलो। पेड्ड्यार झाडां मारपाची केन्ना ते मात थारिल्ले ना। झाडांक खिळे मारिल्ल्यान ती मरपाक लागल्यात म्हूण रानां खातें म्हणटा। एका वटेन झाडांचो धोको, ते भायर लायटीच्यो वायरी लोंबकळटात। पार्किंगूय धडना। येरादारी वेवस्थेचेर पालिकेचें लक्ष ना म्हूण लोक बेजारल्यात। वास्कोतली कितलीशींच झाडां आतां पडटा फाल्यां पडटा अशा परिस्थितीन आसात। मुळांतल्यान गाडयो आनी लोकांची एकसारकी यो वच चालूच आसता। रानां खातें इन्स्पेक्शन करून रावलां। झाडां आतां इन्स्पेक्ट केल्या ती ताका एटलिस्ट वूड बोरर आसला लागलेलो, आयदर तांकां हिडे मारलो आसा सप्तका दिसांनी तेन्ना त्या हिड्यांचेर तांकां रोंटो पडला आनी चडशीं झाडां ती एक डिसीज जाल्ली आसा। आयदर ती ट्रीम करून पळोवपाची पयलीं किंवा ती रुटार मुळान सावन मारची पडटली, कित्याक थोडी मुळान तरी पेड्डेर जाल्ले आसा। आनी मायन्युटली एक एक झाडां इन्स्पेक्शन करून ताजो रिपोर्ट बरोवन आमी सबमीट करतले वेदर टू बी ती झाडां कातरपाची किंवा ती दवरपाची ओ ट्रीम करून दवरपाची। पोजिशन डेंजर आतां चडशीं झाडां चयल्यार ती ऑलमोस्ट 75% ओवर 75% डेंजर आसा। झाडां पळय इन्स्पेक्शन करून हांवें रिकमेंड केलें ती। With the help of the forest officer and the help of city councillor Daji Salkar, आयज जाता ते भाशेन जीं झाडां सारकीं मोडोंक पावल्या, म्हाका नाका कोणाकूच त्रास जालो ह्या आमच्या वास्कोची कोणाकूच लोकांक ही झाडां पडोवन तेंचेर पडोवन केलो त्रास जालो। देखून आमी आयज इन्स्पेक्शन केलां आनी हांव मागता म्हाजो फूल सपोर्ट आहा म्युन्सिपालिटीचो लेबर घालून सगळें काम करपाक। हांव जाणा आमकोडे लेबर शॉर्टेज आहे, पूण जाता ते भाशेन जे भाशेन झाडां कातरून उडयले ते बेगीन घेवपाक आनी क्लेनलीनेस करपाक हांव वावुरतां। झाडां कापली म्हूण येरादारीच्यो कटकटी सोंपना। झाडां वेल्यान लायटीच्यो वायरी लोंबकळटात। पार्किंगूय धडना। येरादारी वेवस्थेचेर पालिकेचें खंय लक्षूच ना। आतां लायटीचे वायरी लोंबता, पोल पडलेलो आसा, हाफ पोल आसा, ह्यो केन्नाय कोणाचेर तुटोन पडोंक शकता। म्हाका दिसता इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान पयला काय खबर ना, पूण हाफ पोल आसा। कित्याक ह्या दिसांनी वारोय खूब येता, पावस केन्ना पडटलो तो सांगूंक शकना आनी फाल्यां मागीर आमी सरकाराक ब्लेम करपाचो ना, कित्याक स्टाफान येवन मातसो ह्या पोलाचेर सुद्दां लक्ष दिवपाचें आसा। I think I don't understand why the traffic department cannot, make those white paint markings for the vehicles to be parked for cars and for two-wheelers. Vasco has become so congested, too many vehicles, roads are narrow, the traffic, I think there's no will for the people who are in positions of responsibility. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।
तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.